कृपेन बोललेली सास आवडतात मोगाच्यानो कोंकणी तियात्र आमचे दायज, कोंकणी तियात्र आमची संस्कृताय आणि ह्या संस्कृतायेन तळा मोळाचो वावर करतले आमचे मालगडे तियात्रीस्ट आयज असल्याच एका महान कलाकाराची, एका मालगड्या तियात्रिस्ताची, एका ज्येष्ठ तियात्रिस्ताची आम्ही भेट घेता तियात्र अकादमीच्या कलाकाराक भेट या कार्यावळीन. भुरगेपणांतल्यान तुका तियात्रांची आवड ती कशी सांगपा म्हणल्यार हांव माड्यार रावतालो कित्याक म्हजो पाय पुलिसेंत जालोलो मारगांव. सो आमकां परमोण्या आनी इस्कॉलाक वचपाक त्रास जाताले म्हूण आमी माड्यार रावताले. आनी तेन्ना आमकडे पाय म्हणून एक रेडिओ आसलो 8 बेलांत. थिंगा आमी रावताले त्या भाड्याक कोणा कडेन रेडिओ आसूंक ना आनी त्या रेडियाचेर कोंकानी कांतार येताली आनी ती कांतारां आदली चड आदली ती आतां हिशोब करीत जाल्यार ऑलमोस्ट 60 वर्सां आदली खबर. हांव ती आयकतालो आनी जे आज आयकिलें आख्या 3 वेळेस 3 कोरसां कांतार आयकिले जाय तेच एक कोरस पूण हांव मुज तकली घेतालो आनी हांव तें म्हणटालो. पूण मुज फाटल्यान हांव रावताय थिंगा एक मनीस रावतालो मोग जोकी म्हणून. तो माडला वयलो तो बरोयनार प्लस तो म्युजिशियन. सो थिंगा डिसेंबरा म्हयन्यान कोयसां सायबिडी फेस्त जाता त्या फेस्ताक तेमी एक तियात्र करपाचें दिलो. आनी जेन्ना हांव कांतार म्हणटी आयकिली हांव केन्नाय कॉमेडी टायप आसा तेन्ना कॉमेडी म्हणून कितें जातालें पूण आमी कोणाक हांसयताले अशें करून कितें फोकाणेज केलें म्हणून तेणें म्हाका कॉमेडियन म्हणून गायलो त्या तियात्राक. आनी तो 1958 मुगे पयलो तियात्र तुका लागून. बरोवपी लुलू हो एक ड्रामर लुईस एंड हिज मेलोडीज हांव वाचतालो आनी तो तेणें बरयल्लो आनी हो मोग जोकी म्हणटा तेणें तो डायरेक्ट. तूं सराव तियात्रांचेर पावलो पूण हांव विचारून सोदी भुरगेपणांत तूं वाद्यो आसलो. सर सांगपा म्हळ्यार हांव वाद्यो भुरग्यांक सांगूं जायना हांव वाद्यो आसलो अशें म्हणून. तें आनी कोणें सांगपाचें म्हाका फडकत तेणें पळय ल्हानपणीचो भुरगेपणीन मुगे एक इश्टा बाराबर आमी शिकताले घोडींगान. एको तुज्यान विचारूं जाता हांव वाद्यो आसलो कितें तो नांव आतां मोन वाज म्हणून आतां मग बस बाबा मातसो तूं वाटेर येवशी. Ozzy and myself, we go a long way. We were boarders in Pillar. Both were studying at Father Agnes. And at that time, of course, we were very young. I was maybe 12 years old. And Ozzy from that time, was a very mischievous boy. Okay. But After that, we had a little gap. And then back in 75, we were both in Abu Dhabi. Worked together, not in the same company, and we became best of the friends. आनीक एक प्रश्न आता तूं पयलो तियात्रिस्ट काय जमनी वयलो झाडांतलो गडगडो तियात्र आनी खेळ तियात्र हे दोनूय प्रकार तुवें हाताळल्या जाल्यार तूं तियात्राक काय खेळ तियात्राक वयर दवरता आनी कित्याक सांगपा म्हळ्यार खेळ तियात्रूय तेच लेवलाचे आहा आनी तियात्रूय तेच लेवलाचे आहा कित्याक दोगांयगेले भास एकूच कोंकणी. तो जमनी वयर म्हूण ते थिंगा आनी कांय उलयना हो वयर आहा म्हूण ते आनी कांय उलयनासले दोनी एकूच भाशेन चलताले. जायत पाटी तियात्रांत अशें जाताले ते बार्देसी भास करताले साश्टी आहाय ते देखून बार्देसी भास उलयताले पूण हेळां आमगे कोंकणी स्वताची चालची साश्टीची. हांव हो वयर तो सगळो हांव म्हणा पूण चड बरें हांव सांगता मुगे एक्सपिरियन्स प्रमाणे जो मनीस कोण हेळां जमनीन नाचिला तेका पावक कांय ना जाल्यार विचार निवड कित्याक बरें जमनीन हो लोक पळया तो सारकें कोण आसता आनी तूं दिता एक्टीव करपाक पूण जमनीर तूं
जे पेज येता येसलो आतां कितें म्हणल्यार उरतलो कितें टापड मारतलो जमनी हितून बरी नाचील जाय पालकाचेर तुका फाटल्यान तूं सकाळी कांतार कर सायन्सा मोठो जाल्यार देखून हो दादी सोडले करून कांतार केलो जाल्यार प्रॉम्प्टर आहाच जमनी वयल्या हेळा तुगे प्रॉम्प्टर ना 3 म्हयने फुडें ऑलमोस्ट 3 months 3 म्हयने आमी असाय मारताले ह्या हेळाचेर आमी देखून फाटी हांवें पयर कार्नावाला देखून हेळ शिकयला हांवें ऑलमोस्ट 1 म्हयने असाय मारले म्हगे थोडे कलाकार हेळान उरले ते सांगतले जमनी वयलो आनी तियात्र कांय डिफरन्स दर्जा वाटेन नेसो दर्जो तियात्रा वयलो हेळाचो लोकांगे चिंतपाचेर सफल उरता लोकांगे चिंतपाचेर अदरवायज खेळ सफल उरना खेळ मरी लोक कोता कोण सांगपा म्हणल्यार हांव नाचील देखून हांव तुका सांगता तेच मध्ये हेळामध्ये आनी तियात्रामध्ये कांय डिफरन्स पण तुका आवड चड कित्याची खेळाची काय तियात्राची हें बरें डिफिकल्ट क्वेश्चन तुगेलें खरें आसता सांगो तुका म्हाका आवड हेळाची कित्याक म्हाका ती सेगून घालूंक मेळटा तियात्रांत हांवें 1-2 कांतार म्हणली हांव कालो हेळाक 20-22 कांतरांत हांव सेकंड घातलो एकलो सो म्हाका चड बरें दिसता तूं पयलो खेळांत आयलो काय तियात्रांत पयलो हांव तियात्रांत येयलो प्रोफेशनल देखून तियात्रांत जाला 1958 त्या उपरांत 1962 प्रोफेशनल बॉम्बे आनी 1964 to 65 हांव खेळा तुमचो तुजो प्रवास तुवें प्रवेश केलो तो तियात्रांतल्यान खेळांत तियात्रांतल्यान खेळा म्हणटच खेळांत तुजी विशेशताय म्हणल्यार सेगून सेगून आनी खेळांतल्यान खेळ तियात्र ते मेरेन तूं खेळान आसलो हय जाल्यार जमनी वयलो खेळ आनी खेळ तियात्र हाचे मदें फरक कितें जमनी वयल्या हेळांत हांवें कालसांव आनी होमीस गायले ते 3 पार्टी तेच 3 पार्टी म्हळ्यार बरें 3 दिसूय तेच हेळ तियात्रांत आतां मोरेसान सगळें चेंज केलें ते हेळांत पयले कांतार जाताले उपरांत म्युजीक तुका फॉलो करताले कोण कितें सांगता तें सांगता पयलीं कांतार कॉमेस जाताले उपरांत म्युजिशियन तुका फॉलो करताले ते उपरांत आतां मोरेसान इंट्रोडक्शन म्हूण केलें कांताराचें आतां कांतार म्हणटलो तर ट्यून दुसरो वेगळो आनी तें इंट्रोडक्शन दुसरें इंट्रो म्हणटाले आनी ते उपरांत तो हेड तियात्र येयलो आनी तो हेड तियात्र माचयेचेर येतरीच न्हेसप चेंज जालें जायत जाणांक गेल्यार चेडे आहले ते चेडूं जावन नाचताले पूण जेन्ना चेडूं येवपाक लागली तेन्ना चेडूं सो थिंग ते जायत सुदारप जाय म्हणटच तुवें जायत्या खेळांनी आनी उपरांत खेळ तियात्रांनी वावर केला जायत तुज्या बरोबर तूं जायत्या कलाकारां बरोबर खेळ तियात्रांनी जायत आमचे मदें आसा एक नामणेचो खेळ तियात्रीस दिग्दर्शक आनी कलाकार बाब प्रेमानंद वर्डेकर हांव ताचे कडल्यान तुजे विशीं कांय म्हायती घेवंक सोदता बाब प्रेमानंद वर्डेकर हांव आनी गोजबी जायतीं वर्सां एकमेका वळखतात जायते फावटी बरें झगडलेय उलयत रावले पूण परतो रोखडे उलोवपाक लागले हांव जेन्ना खेळ तियात्रांनी म्हणजे पयलो खेळ तियात्रान आयलो तेन्ना खेळ तियात्रां कितें जातालें की खंयचेय काण जो आसा ताका सेगून हो कंपल्सरी आसता सेगून ना जाल्यार खेळ तियात्र जेन्ना जाताले तेन्ना लोक म्हणटाले कितले सो खेळ तियात्रांत ते खेळ तियात्रांत सेगून कंपल्सरी आसतालो सेगून जाय आशिल्लोच आतां ते जेन्ना मागीर खेळ तियात्र जाले तेन्ना म्हाका दिसता थोड्यांनी सेगून घालपाक बंद केलें पूण पयलीं सारक कंपल्सरी सेगून आयकपाकूच येताले सेगून बरें बरें म्हणटाले आनी त्या टायमार
हांव पॅट्रीक जोराता गेल्यार पयलीं हांव लिगोरी गेले आशिल्लो तेन्ना हांव पॅट्रीक जोराता गेले एक्टींग करपाक लागलो तेन्ना म्हज्यान तेजी सारकी ओळख जाली. हांव मातसो कांतरा वीक तुमी जाणा कांतरा मातसो वीक पूण म्हणटालो हांव कांतरा पूण हजवी जर फाटल्या उबा आसत ती सेगून घालपाक म्हाका दिसनाशिल्लें. कितलो बरो तो सेगून घालतालो की जो कोण मेन कांतोरिस्ता मेन कांत जो म्हणटा तेका मिसाचे भिरांत दिसनाशिल्ली तेगेलो सेगून आयकपाक लोक येतालो खेळ तियात्र पळोवपाक येतालो तेच बरोबर तेगे सेगूनय आयकपाक लोक येतालो आनी सेगून घालपाची म्हाका दिसता चडांत चड विशेशता चडांत चड गुण जो आसा तो तेगेलो वाखाणण्या सारको आसा अशें म्हाका दिसता. वासवी बाबांनी सांगले ताची विशेषताय म्हणल्यार सेगून आनीक प्रेमानंद बाबांनी सांगले ताची विशेषताय म्हणल्यार सेगून. एकदां म्हाका दिसता ताणें ह्या वर्साक जेन्ना तियात्र खेळ बरयल्ले तेन्ना हांवें खंय तरी एका आनसाचेर घातलेले वासवी द किंग ऑफ सेगून म्हणून. म्हाका दिसता सिजर बाबाक याद जातली आनी तेन्ना तो म्हणूंक लागलो सगळे किंग क्वीन हे घालप बरें न्हू म्हणून. पूण म्हाका अशें दिसलेलें की सगळे किंग क्वीन्स घालतात जाल्यार ताका किंग ऑफ सेकंड्स म्हणलें जाल्यार ताचो वोट दुसरो जावं येता किंग ऑफ सेगून. म्हाका दिसता तो चड करून जेन्ना सेगून घालता तेन्ना पिरमेर स्ट्रॉंग आसूंक जाय. पूण होच बाब पिरमेर नासतना सुद्दां सेगून घालता. तर आयकूया ताचो एक सेगून घालून प्रेमानंदान पयलें सांगिल्ला तो कांतरा वीक ना पूण कितें जाता म्हज्यान म्हणोंक जाता एकलोक सेगून म्हणटो घालूं जाय पिरमेर करीत आतां नॉक देखून जाल्यार बिस्को तेच्यान वयता जाता म्हज्यान तेगे कावराक करूं जाता. आतां जरी तर हाऊस बाबान जरी पिरमेरा बिश्टी एक लायन कॉमेस केली जाल्यार म्हज्यान सेगून घालना ना हांव प्रेमानंद बाबाचेर पिरमेर ना सेगून पिरमेर आनी सेगून म्हणो कितें फर्स्ट एंड सेकंड. हां बरें. त्या फाटी सोत्र नारायण मासियो ते कोनू तुक लागून सारको हांव गेला बागोनू दादोशी जाल गो इमेल तोंडचें देखोनू पण सुद्दां सोडून आयला तुका लागोनू चोयच्या दिसत बरो खातीर कितलो गोरो दादोशी कर म्हाका येवनारो तूं म्हजें पिकलो पेरो मोग तुजो कोत्ता कोरो गोवाक तुज्या कोरिना केरो खंयच्या दिसत बरो खातीर कितलो गोरो दादोशी कर म्हाका येवनारो तूं म्हजें पिकलो पेरो मोग तुजो कोत्ता कोरो गोवाक तुज्या कोरिना केरो. म्हाका दिसता ताका आतां आमच्यांनी दाखलो सर्टिफिकेट दिवन येता किंग ऑफ सेगून. बरें फुडें या वासवी बाब. जाय पाय रात पाणी कडी जाय पडली किंग एकल्याच्यान किंग म्हणून जावन भोंवो कळना मातले कडेन त्या नाका. बरें वासवी बाब फुडें यात म्हळ्यार तूं एक कांतोरीस कोण कांतोरीस शिवाय तुवें तियात्र पाडक्योय केल्यात. तुका कितें अदीक आवडटा कांतारां गावूंक काय पाडकी करूंक? कांतारां घडपाक तुका स्फूर्ती खंयच्यान मेळटा? कांतारां घोळपाक हांव कांतार घडोवन शिकिलां मिनीन आफोंस पळय ते कडेन घोडप कितको मारूं जाय आनी कांतार कितको मांडूं जाय पळय तें आज पासून देखून हांवें कांतार केलो जाल्यार हांव पयलीं तेका दाखयता. बोडना व्हरप पूण हांव तेका म्हणून दाखयता. तेका कोण समजी काय मेळना पळय आसता तेका म्हणून दाखयता. तेका कोटा खूंय देखून तूं चुकोला तो तूं करेक्ट करता आनी तें तीक लागना चेंज कर. आज पासून हांव वयता तेजे कडेन जायत जाणांनी म्हळें हांव तेगे कांतार म्हणटा येस हांवें पेपराचेर देखून दिलो हांवें जायत म्हळें ती गेली आतां मुंगेली जायत जाणांनी म्हळें वासवी बाब सर कितें जाता
मुको कितें जाता तें हांवें केलां जायना तें दुसऱ्यागे आदार घेता हितून कसली चूक ना तेगे हांवें ताका केन्ना चोवन आनी तेंचे म्हणना बरं अजून बाबा तुका पाठ करूंक आवडटा काय कांतार पाठ तुवें तरी दील जाय हांव ती बरी भाशेन करता तशी पाठ करची जायत केले जायत पाठ केले आनी तुजो हांगा कोण तरी एक दिग्दर्शक आसा होय आहा एफ कार्दोज आहा F. Cardozo. होय एफ कार्दोज आहा हो मुगे एक डायरेक्टर आमगे आगोस्तीन येत म्हणटालो पूण तो केसो कामाला बॉम्बे गेलो एफ कार्दोज तेको माहिती दिली हां उपकार करून मायक मातशें ताच्या हातान दिवचें जेन्ना हांव ताका वळखतालो तो हांव ताच्या कांतारान एक बरी मेसेज ही मेसेज जे तो कांतारा म्हणटालो ही मेसेज म्हाका चड लायक जाताली देखून दर तियात्रांक थोड्यापूर तियात्रांक जायते आमचे जितले हांवें बरयल्या ते चडशे तियात्रांक हांव ताका घालतालोच आनी जितले हांवें सीडी काडल्यात ते सीडीक तो आसतालोच कित्याक जे म्हजे फ्रेंड सर्कल आसा जायते आसात वचली आसात लोक इचारताले कित्याक लोकांक तो लायक जाता हे तरेन ताका अदीक आमची फ्रेंडशीप चड घूट आसली आनी म्हाका केन्ना ताका दवरून याद करून दिसलो नासलो कित्याक जायते फावट अशें जातालें की केन्नाय तेजे बिहेवियर म्हाका बरें लागतालें जेन्ना खूंय म्हाका ओल्ड गोवा तियात्र आहा जाल्यार कार्दोज तूं भास म्हाका लागून दवरी नाका तूं सोड हांव डायरेक्ट कित्याक तो म्हाका सांगो हांवें एक म्युजिकल शो घेतला ते म्हणून तो तिका एक दोन कांतारां म्हणटा हांव डायरेक्ट येता ताका लागून हांव ताका चड लायक करतालो आनी तो म्हाका लायक जातालो आनी तेजे बरा लोकूय येता देव बरें करूं म्हणजे अजून तुका तो लायक करतालो तुजे वागणुकेक लागून कांतारा लागून घालतालो देव बरें करूं कार्दोज बाब थँक्यू बरें अजून बाब तूं जायत्या दिग्दर्शकाच्या तियात्रांनी न्हेसला आनी सभार नामणेच्या कलाकारां बरोबर तूं न्हेसला तुज्या मनांत कलाकारा विशीं अशें तुज्या मनांत कांटीक दवरपाचें तांचे उगडास दवरल्यार वो तांचो दुस्वास दवरला तांचे कडल्यान तूं कितें शिकला जेन्ना हांव पयलो बोमाय गेलो 1962 म्हाका कोणें सियाल वर्सा बोलयलो हांव सियाल वर्सा वयर चोयल ना सकयल तेगे मोच्यान चोयले मोच्यान चोयल्यार CA बरयलो आहा मोच्यांचेर हांवें केन्नाय चोयलें थोडे गिन्यान आहलोले हांव चिंतीत आतां हो केदोळ मनीस मोच्यांचेर देखून नांव आहा तो CA म्हूण तेगे मोच्यांचेर नांव आहलें आनी तो भायर सरपाक लागलो थंय आसतना तेणें म्हाका कांतार म्हणून लायलें आनी मुको कांतार म्हणून गेलो तेणें आनी तेणें कांतार म्हणलें खेळ जाप देखून केली ना तूं वच घरा आनी आपूण तुका तो पाली रावतालो आनी हांव भेंडरा रावतालो आपूण तुका रेकाद धाडटा रेकाद धाडली तूं दोबितालो प्रॅक्टिसे येव हांव प्रॅक्टिसे गेलो तियात्राचेर उबो रावन कांतार म्हणपाक तेणें म्हाका शिकयल्लें म्हणटच पयलोच तूं सियाल वारीस आनी सियाल वारीस आज पासून तो मुंगेलो सारको म्हणजे देवा आनी त्या सायडीन दवरलो जाल्यार देवाचो येवन घेतो आनी तेजोय येवन घेतो तो एक दुसरो देव येस म्हणून आज पालकाचें हांव आहा आनी कांतार म्हणून कितकोन जाय उबो रावंक जाय तें तेणें सांगलो ना तेणें दाखयलें सियाल वारीसा तोंडान न्हू कोणाचेर ताप नाहलो तो दोळे पुरो जाताले कोणाक शिकोवन लायले दोळ्यान तुका चोयल जाल्यार तुका कळटालें तुगे हुंय कितें जाता चुकोल म्हूण बरें अजून बाब तूं एक संगीतकारूय तुका ताळो बरो आसा गितां बरीं रचता एक दीस मेनकाची सीडी भायर सरलेली हांवें हातांत काडली जाल्यार ताचेर बरयलेलें आसलें म्युजीक रिटन बाय ऑजवी वेगस म्युजीक घडोवपी ऑजवी वेगस आनी म्युजीक बरोवपी एंटनी नेवेली अशें कितें वाचलें हांवें सीडी आयकली म्हाका संगीत आवडलें तूं संगीत बसोवपी तुका संगीत बसोवपाची कला कशी आयली आनी तें बसोवपाक
ती स्फूर्ती तुका खंयच्यान मेळटा? जेन्ना हांव कांतरांत म्हगे इंट्रोडक्शन दिता तो म्युजिशियन आपल्यागे इंट्रोडक्शन केन्ना बरयना, हांव मुगे इंट्रोडक्शन ताका दितालो. आनी अशें करून म्हाका म्युजिकाची हें जालें, म्हणजे मोग लागलो असो म्युजीक मुगे चलत अशें ना जाल्यार तो मेस्त्री सांगतालो बाबा तें तुगे इंट्रोडक्शन हिंग चलना म्हणून. सो तें बरें आहा. सो म्हाका कळ्ळें ओके तें जाता अशें म्हणून म्युजिकाचें. जेन्ना दोगूय बदमास ही हें म्युजीक कोता आसतना झुजनागे घराको गेले म्युजीक दिवपाक, व्हियोलीन आनी मांदोलीन हांवें इंट्रोड्यूस केलो. त्या प्रमाणात जायना व्हियोलीन आनी मांदोलीन गाताय आनी तें व्हियोलीन आनी मांदोलिना म्युजीक हांवें केलो. तें म्युजीक तूं फकत हाम करून दिता. हय हांव कोण दितालो आनी तो बरयतालो. तेच पळय तूं सांगत एक सीडी आतां तुवें पळय ती हाची पळयली ती बरोवली तो एक मेस्त्रीयाचो हिंग येयलो आतां. ओके मिस्टर ओय एंटनी द वेली एंथनी देव तुज्यान तेकडे हिंगतालो बाबा एंटन मेस्त्री एक मिनट मातशें माचेर आमच्या मुलगा पांय म्हणटाय सारको बी बाबा तो आसले आमी सगळें रेडी करून दिता. कितल्यो सिडी केल्या तेजे बरात सगळें तो करता. बरोवपाक काम तो तियात्राक येयलो जाल्यार आमी मातशें भिताय तेका तो आसल्यार मातशें भिरांत दिसता. मुलगा आनी सांगताय बी बाबा येद्रे बरें करून वाजय म्हूण. म्हणजे हॉस्बी बाब सोडपून जाणा आसलो जाल्यार बरो व्हडलो मेस्त्री. हांव व्हडलो जातालो सारको. ताका लागून सल्फू शिकलो ना. रस्ता आनी कितें शिकिल्लें आमी काजू पपाय चोरपा तें हॉस्बी विएगस एक तियात्रिस्ट, जमनी वयलो खेळांतलो खेळगडो, कोंकण सगून घालपी, खेळ तियात्रिस्ट, गिटार वचपी, कांतोरिस्ट, संगीत बसोवपी हे जालेच. आतां हॉस्बी बाब एक परीक्षक म्हणजे जज. तियात्र गितां आनी खेळ तियात्र स्पर्धेचे परीक्षक व जज म्हणून तांणी काम पडलां. एक परीक्षक कसो अनुभवान तूं काडटा तें जालें, पूण तुजें जजमेंट तूं थिरपणान दिता वो तूं हेच मुकोळ पळयता आतां तें म्हज्यान सांगूंक जायना तुका. हांव कॅश दिता कॅश जजमेंट कोता तुजे प्रमाणे तूं कशें दिता. मुगे प्रमाणे हांव मुगे कॉन्सियन्स म्हाका बांदार करता. म्हाका आनी कोणें सांगिल्लें आरे तूं कितें आनी कितें आनी मागीर तेगे आयकना जाल्यार तो मागीर बोंड उठ म्हाका तसलें आहा. सो हांव म्हाका बरें दिसता मुगे कॉन्सियन्स म्हाका बांदार करता की तेका फावो तें सो हांव दिता. मागीर म्हाका चोया कितें जाता मागीर तें मागीर जरी तर म्हणल्यार कॅश न्हू तें एशें जाल्यार तें प्रूफ करूं जाय हांव कितें कोताय तें रॉंग म्हणून. आनी जरी तर तुका दिसता हांवें कितें केलें सारकें केलां हांव केलां ना तें म्हजे बारा वयलो चोय बोनी पेरेर आहा तो जज आहलो एक 2-3 पाटी जज पाटी आहलो तेका हां वॉर्निंग बाब एक मिनट. परीक्षक म्हटल्यार भुजांचेर जायतो पेज आसता. कांय फावटी कितें आसता जे प्रेक्षक आसा न्हू ऑडियन्स तांची तियात्रीक पळोवप जगप तेंची चाल वेगळी आसता. हांव देखून जर तर हांव ऑडियन्सान आसता तेन्ना हांव ते जनरल पब्लिका बरोबरूच तो तियात्र जगता म्हज्या मनान. पूण जेन्ना एक परीक्षक म्हणून त्या हातान तुजे पेपर आसता मार्कशीट आसता तेन्ना वी जस्ट गो एज पर द मार्कशीट. जें तेतून कितें बसता तेंच आमी जगता. आनी सांगपाचें म्हणल्यार हॉस्बी बाब म्हज्या सांगाताक जायते फावट परीक्षक आहा. म्हणटच तूं हॉस्बी बाबाक परीक्षक बरो परीक्षक म्हणून एक उंच दर्जेदार परीक्षक पनीत जावंक दिना. उमेद जावंक जाय. तियात्र आदी आनी आतां हांचे मदें फरक कितें तियात्र आनी तो फरक कित्याक आनी तो हल्ला जाल्यार तो धरून कसो काडप. आदी आनी आतां बरें क्वेश्चन तुगे. आदी ओपनिंग कोरस जालो की ना आनी ओपनिंग कोरस येता आसतना तें सासकीन म्हणून सूट आसता तें सासकिना कोट आनी काळे कालसां हें सारको ओपनिंग कोरस तियात्राचो. त्या उपरांत दुयेंत येताले त्या उपरांत त्रियो येतालो चड करून दुओ ना जाल्यार क्वार्टेट एक सेट जातालें व्हड कॉमेस जातालें. अशें करून 22 कांतरां
ती 24 कांतरां आसताली आनी 7 पडले तितलो टायम 3.5 वर जागी 4 वर केन्नाय जायना आसली लांब चड लांबूय नासले कॉमेडी ते पार्टीत वाचताली आनी ते प्रमाणे ते आदले तियात्र हे भाशेन जाताले एच मध्ये आनी आतां मध्ये जाय डिफरंस आसा सांगपा म्हळ्यार आतां पोजडी कॉमेडी चड येता हें तूं मानून घेता पोजडी कॉमेडी चड आहा आनी तेका लागून ही पोजडी कॉमेडी चोडपाक ही जावपाक पब्लीक केन्नाय पब्लिकान येवन सांगताय बाबा तुगे ही कॉमेडी बरी कळटा येना हाकल्यान सांगताय तियात्र काबार जाती तियात्र चोवपाचा ती कॉमेडी चोवपाची हिंग मारता पण जायते जाण म्हणटात ती कॉमेडी बरी आसा मागीर ते जायते जाण म्हणटाय पडले ते पोजडेच ना जायत पाटी हें दिसता सो थिंग तो पेड जाला आनी दुसरें म्हळ्यार ते भाशेन सूट कांय नाय जीन घाताय भुरग्यांची तेजे वयल्यान कोट घाताय ते घाताय मागीर गुन्या मुजगां करता तूं हेसा येयला मुतीक सांगना तूं आनी आपलो तियात्र जायती तियात्र घेता तीच उतरां तीच त्या कांतरां आहाय ती तितूय आहाय ती सगळी तितूय आहाय सो ते आदले भाशेन चल न्हय आदी एक कांतार तरी जाय जाय तूं आखे ओरसभर चलताले ताका इलाज कितें इलाज म्हणचे आनी कांय न्हू आतां तियात्र कोताय ते बंद करपाचें आनी आदले कोण मेले तांकां जीत करपाचें हें जाता आतां इलाज म्हणटा आनी ताका इलाज आहा इलाज म्हणटा एकूच लोकांक आतां तियात्रां वचपाक बंद करपाचें कितें पोजडी कॉमेडी कोताय पूण ते परिस्थिती जर ताचेर आयल्या तितलें जालें ना अरे 3000 सोजांनागे तियात्रां 3000 लोक जातालो ग्रावंडार हांव आसलो कॅशीचेर तो होंतू म्हणटाय तो मांडला वयलो तो घेता कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे आतां बंद जालें जाल्यार तूं वयर तेचे कुछ पडना आतां तेका मागपाचें सायब आमचे बेसांग घाल म्हूण मागीर पडलें तेंका आनी उपाव कांयच ना आदले आनी आतां फरक म्हणटाय की एक लोक कांतार म्हणटो सोलो म्हणलो जाप पड उक्तो जालो दुयेंता गॅरंटी ना दुयेंत मेळटो म्हूण आसना त्रियो मेळटो म्हूण आसना त्रियो जाल्यार मेळ निघून जाल्यार आतां ते मंत्री खंयच्या मेळ्ळे तेचें दुयेंस येयलें तसो पूण आतां तियात्र अकाडमी जायतो उतोस घेवन तो पॅटर्न धरून करता फॉर्मेट धरून करता त्या प्रमाणे तातूंत डेव्हलपमेंट जावंक जाय आसलें अशें तुका दिसना जावंक जाय आसलें आज देखून तुका आनी मार्किंग आपयला हें सगळें आयकपाक कोण येयले ते कितू डिस्कस केलें तेमी तियात्र अकादेमींत सोंपलेले तियात्रिस्तांचे ते प्रोग्राम कोताय कोण येताय आज मोर येनाय तियात्र सुमार मोर येनाय आनी हिंगा आयकपाक कोण येता हें मरोन आयकूंक कोण येता सांगपा म्हळ्यार थिंग पिडेत जावचें आमगेर थोड्या वायट दिसतालें हांव कितें उलयतां पूण तें न्हू तें अशें आदलो तियात्र सुमीत बरोबर सेबी म्हणटाय तो रोजारी नासतालो तें पळयताय आमी आखे दीसभर उपास रावन रातीको 3-4 घालपाक म्हणून दिताले ताकाय हे दुरुस्त करपाचो इलाज करूंक जायना जायना कित्याक आतां तूं खंय वच सगळी प्रॅक्टीस येयली तियात्र कोमेस जालो ना लोक जालो 150 देखून लोक ना याडी प्रॅक्टीस च्या कित्याक ना केस्तांव एक कदेल उर जालें केस्तांव बांक आसताले बसपाक कदेल आतां दादागिरी तियात्रिस्तांची चड जाली तो कॉन्ट्रॅक्टर बसतेन तियात्र घालता ती झोटलो ती छातलो तें ना मातशें लेट जाली जेवण ना प्रेमनान तियात्र केलें नाय कार्टूजान तियात्र केलें नाय कितू जाणांनी तियात्र केलें तें पळयता म्हणजे म्हाजें तियात्र केलें पूण दिलीप बाबान एक्स तेको तो जाणा प्रेसिडेंट ताणें जायतो तोकूस घेतला म्हाका तेणे आतां त्रास काडले आदी जायतो वर्सां होतो हितू तियात्र अकादेमी जायते त्रास केले थोडो फोड मेळ कमी जाय मेळ्ळो म्हणटा मेळ्ळो ना विचारे तूं मेळून कित्याक सांगता तेच सांग फोड मेळ कमी मागीर आतां फोड मेळो ना जाल्यार तशेंच सोडपाचें होड न्हू केसला होड 2 भाशे आसता नुस्त्या होड वाजा घाली जाल्यार फूल गोड जाता हेगे होड केसो कोण ना ओके सिद्धार्थ बाबा मायकला तें पळयता ते सगळे जाण आदले सगळे काय ना कितू जाली हांव कितू उलयलो सोंपलेले तियात्रिस्तांनी हांव सोदा हांव नासतालो जायत पाटी कोण येता तो संपलो तियात्रिस्त कोण काय म्हूण आयकूंक येताय तो कोणा खबर सांग ते पळय आयकूं येताय थोडे एकलो उलयता हांव पण जायच न्हू पयले आदी कोण आसले तेच खबर तो कांतार म्हणटा ते खबर देखून तो कोण तो म्हणटा कांतार आनी लोक आयकत
थोड्या सियालबारी सेंटनी मेंदीस हेका फिल्मां चोयले आतां तूं आनी हांव बसून हांव तेश कोन्न हांव बसून हे हांव मान्य करता कित्याक बरोबर नासले आमी पळय ताणें गोंयनार घातलेली आनी ताणें ते भाशेन त्रास केल्ले म्हणून आमच्या वाट्याक खूब बरें आयलें बरे आयले तेण कापसायत तो रस्तो तेण दवरतो कापसायतलो दवो आमकां आदले तियात्रिस्तांनी आमकां रस्तो पळय दवरला तो कापसायतलो दवो तेजे फत गेलें ती येयली बरी आमकां तेका वायट दिसता मुगेलें पूण स्वता उलोवपाक वायट वायट कांय ना तूं आनी राजा कोता म्हणटा म्हाका गुंडा पळय ना सांगा तुका हांव दिस इज वॉट हॅज हॅपन आनी ती आतां खबर जावपा तेंचें कारण एकलो दादा ऑल दादागिरी पूण परिस्थिती सुदरतली कित्याक अशेंच चलत रावचें ना तियात्र अकॅडमी आहा आतां ही परिस्थिती सुदरतली हांव मागता त्या पळय सुधरायल्या करून तेमी त्या सुधराय तेंकां आपयलेले पाटी तेय न्ही आज चोय तुगे आनी मुगेली हें मुलाकात तूं घेतो म्हणून आमकां दोन पाटी ऍड घायलो कितें सांगताय तरी असो आयकया एश म्हूण कोण येयला कोण येयला तें डिस्पेस केला एश कोन्न तें जायत कोताय कोण येतलो दिसत तुका ना पूण खबर जाता जाय जाल्यार तुका फोन करतलो फोन करून मागीर म्हणले तो कोंडो लाग मरे बरें हें सांग ओजरी बाब पाद्रींनी आनी तियात्रिस्तांनी कोंकणी सांबाळल्या म्हणटा हय पाद्रीक फुडें दवरून तियात्रिस्तांनी कोंकणी सांबाळल्या आनी आतांय सांबाळटा कशी सांबाळिनात जाल्यार सांबाळपाक तांच्यानी कितें करप तियात्रिस्तांनी आनी पाद्रींनी कोंकणी सांबाळ्ळ्या सारकें तियात्रीस कोंकणी कांतार मुठाय म्हूण लोक येता आनी ती कोंकणी लोकांक सांबाळटा जरी तर लोक येयनासलो तो कोंकणी कांतार म्हूण कोणाक दाखयतालो बांकांक कदलांक सो हांव वयर दवरता लोकांक पाद्री तेसेच मीस मुठा मिसा तरी लोक ना ते कोंकणी सांगता कोणाक सो लोकांक आमी पयलीं हें वयर दवरूंक जाय लोकांक ती कोंकणी सांबाळल्या लोकांक तियात्रा लोक येत तेणे आनी मिसा लोक कोंकणी भाशेन मिस आयकत तेणे पूण तियात्रिस्ताकूय वालोर वेता कित्याक तियात्रिस्ते भाशेन कांतार म्हणना जाल्यार सारको चडूय वालोर दिवपा जायना हांव तियात्रिसांचो साड्यान हें करो जाल्यार हांव पालकाचें आहा म्हज्या जिविताक जाल्यार 70 वर्सां पूण हांव म्हाका अनुभव आहा ते भाशेन हांव तुका सांगता सारकें वयर दवरूंक जायना कोंकणी तियात्रिस्तान म्हूण दवर म्हणून डायरेक्ट लेट्स गो होम म्हणटा बायलेक तियात्रा भाशेन येतरी ना पूण ते सुद्दां तेच्यान कोंकणी म्हणून जाता मोगार या घाला कशें म्हणून ते बोलपाच होता बायलेक कोंकणी उलोवपाक कामून डायरेक्ट लेट्स गो होम म्हणटा तूं कितें म्हणटा हेजें घेता ते हांव म्हणत आयला पूण ताका लेट्स गो होम डायरेक्ट ना आमच्या कोंकणी मनशांनी कोंकणी उजार करची म्हणून हांव म्हणत आयला पूण जायना ते जातलें जातले केदोना चोय कितू वर्स जाली केस केस तियात्र मरून काबार जाले केदोन देखून जातो म्हणटू पूण आयज जातोले हांव आयची परिस्थिती विचारता फाटल्यान आयज 10 वर्स जाली मुगे बायलेन एवोकाडा झाड रोयलें कास्ताचें काल देखून पयर म्हणून माना हे लोकांक साफ करपाक फाटल्या न्ही हांवें मुगे बायलेक विचारलें बाय एवोकाडो येतो जातली होडा जातली न्हू ते भाशेन जातली ना पूण जातली पूण आतांचे सांबाळटात आनी ती कशी आतांचे सांबाळटा एक हांव मान्य करचो ना आदल्यांनी करून म्हणलें जाल्यार आदल्यांनी कोंकणीचो वावर केला जाय तो आदले कापसायतलो तो पडपडो दिला आतां कितें म्हणजे जे करतात न्हू कोंकणी भाशेक तियात्राक ताचे सारे कोंकणी भाशेक कशें कोंकणी भाशेक 100% आहा तितूले म्हाका दिसता 25% देखून आतां थोडे मनीस फॉर एग्जाम्पल तो प्रेमानंद दालगादो केन्ना उलोवप ओबिली आतां वायस प्रेसिडेंट सिजर तूं एक तळेच पोटांचे मेजू मेळटाय कोण कोंकणी सांबाळटाचे पयर फाटीं हें जालो फादर फ्रायडे गेले ते तळेच मेजू मेळटाय त्या तेंपा मेजू मेळ आणले सगळे कोंकणी आणले सगळे कोंकणी आपलो कसो वाडप वाडयता जाल्यार तेंकां मारूंकूय जायना तेंच्या कानार चिमटोय काडूंक जायना बाबा तूं हें कुत्तें रॉंग कोंकणी तूं वयर चडोवन जाल्यार उलटें कर रे म्हळ्यार तो हात सोडून तूं उलोयना
ताका पनिशमेंट दिवंक ना पनिशमेंट कसो दिता काय पण तो आमकां पनिशमेंट दिवपा आहा ते असो जालें हय मूळ सो कोंकणी सांबाळ्ळो जाल्यार आमकोड्या ते जड एकल्या कोडे तूं तेका उलयता आसतना कम वी हॅविंग सम मीटिंग इन दीस दॅट एंड ऑल तूं इंग्लीश भाशेन अरे बाबा एक मीटिंग आहा कोंकणी भाशेन तूं सांगता ना तूंच फोन करता असो पयलीं इंग्लीश भाशेन उलयता तूं म्हणल्यार तूं न्हय रे एक भाशेन तूं तुजें घेनाका पूण एक भाश सांगला हांव तेका करूया पयता आसतना हांव इंग्लीश भाशेन तेका इनविटेशन अरे कोंकणी भाशेन तुजी बरी पयल्या कॉमेस कोता असो कोंकणी कर मरे इंग्लीश आमी कॉमेस कोताय जेन्ना हिंग कोंकणी कर पूण जाय थिंगा आनी मागीर मुडाय मागीर रोडाय कोंकणी खंय गेली ना पूण कितें आसता जशें एनवायरमेंट पर्यावरणांतून दिता ते परत घेता आतां पावस पडलो 75% कोंकणी जावपा जाय आनी 25% इंग्लीश जावपा जाय आमगे पच जाला 75% इंग्लीश जाला आनी 25% कोंकणी तियात्रान देखून करचो आतां तियात्रान हांव देखून इंग्लीश भाशे येयलाय पूण आय लव यू लेट्स गो आय डोंट नो तूं सांग हां कितें आहा ही नांव आगुगडा आसा गोल्डन गोवा म्हूण गोंयान कॅसेट काडीचा तूं कॅसेट त्या कॅसेट कान 2 दीस थिंग चलयल्या कितें म्हणून होली स्पीड पास कांयच ना थिएटर तेगे पावले थिएटर थिंगा कोणाकडे कांतार गोंयाचे कांतार म्हणटा तें गोल्डन गोवा इंग्लीश भाशेन कॅसेट काडली पूण त्या काळार थोडे जाताले थोडे आतां चड थिंगा पिढे जावं ना ते पूण तेच काळार थिंगाचो कमेस जावं ना ते गोंयारा कोणें सांगितलं बाबा तुवें गोल्डन गोवा भांगरा गोवा कित्याक म्हणना रे म्हणून कोणें तें तोंडा म्हणून हिंग पिढे जावं तें तो कोंकणी आहा ती इंग्लीश भाशेक वता तें कोणें करेक्ट केन्ना आतां तुका हांव सांगता तेंच की कॉमेडी पुजडी कोणें तें पासून सांगना बाबा तुगे कॉमेडी पुजडी म्हणून फाटल्यान उलयताय ना पूण तो फूल करीत आहा ती पुजडी कॉमेडीची ती फूल करीत आहा कित्याक फूल जाता तो आनी पब्लीक पूण कितें आहा न्हू तूं जितलो करपाक जाय तें करिना परत आतां सद्याक पावस पडटा हय तूं करता तें जमीन तुका परत तेच तशें तियात्रीन म्हाका दिसता तेच दोशीर आयले कित्याक तें सांगता तूं बोमाय आसलो हय बोमाय आहलेले हांगा जाय तियात्राचो व्हरून बोमाय सांग म्हज्या उगड आसा जेन्ना हांव आतां आग्नेलांत कॉलेजी आसलो तेन्ना बँड स्टँड हांव तियात्र तेन्ना सोडिनासलो बोमाय JP सोजालिनाचो तियात्र अनाउन्स करिना बराबर वाट्यांसाठी येवपाचें शुक्राराक सांग टिकेटी मेळटात म्हणून तूं कॉस्माचें शॉप जाणा पळय तो शॉप उगडटालो 9 वरांचेर पूण 7 वरांचेर पब्लीक येवन लायन लागताली लायन खंय पावताली बास्तानी पळय आहा थंय हांव एक्झॅजरेशन सांगून बास्तानी आतां बंद जालें पूण थंय लागताले मागीर तो 9 वरांचेर शटर काडलो जाल्यार मागीर इतलें पूण 3 दिसां भितर तुका त्याच्या उपरांत आनी टिकेट मेळटली म्हणून आनी ती हॉल केदे बांगवाडी आतां परिस्थिती बोमाय ही जाल्या आनी हांव विथ प्रूफ सांगता हालींच कोणे दिग्दर्शकान बोमाय तियात्र गायला आनी तियात्राक लोकांक हाडचे खातीर ताणें एक मनीस एप्लॉय केला तूं सगळे घरांनी आनी कुळांनी वच आनी टिकेटी फुकट दी पूण कोणाक दी ते येवपाचे आहात तांकांच दी परिस्थिती अशी जाली ही परिस्थिती आज बोमाय अशी जाल्या पळय ही परिस्थिती कित्याक लागून आयली सांगपा म्हळ्यार बॉम्बे आतां जबरदस्त तियात्रीस ना ती गोंया पासून लागू जाली आनी गोंयाय म्हज्यान म्हणूं जायना तियात्रीस नाय म्हूण आहाय पूण हांवें तुका सांगिल्ली ती भाशा तेंच पूण हांव तुका सांगता हो तियात्र गोंयचोच बोमाय गेला पळय पूण तेच ती टिकेट जेन तुवें कुडान गोड्यान धाडला पळय ते हिंगा न्यूज मेळ गेला आसतो बरो चलना म्हणटा शेण म्हणटा थिंग लोक जायना हिंग लोक जाता थिंग जायना हिंगाय जायना लोक परिस्थिती चड तियात्रांत ती खंयच बोमाय आनी गोंय म्हणून कितें तूं मागीर म्हण तियात्र पूण हांव कितें सांगूंक सोदता की तूं दिता तो हेच ते परत येता तूं करीत रावलो म्हणून हे चलचें ना फुडाराक तियात्र बंद जायत ही कित्याक बॉम्बे ऑलरेडी जाले जाल्यार तीच परिस्थिती गोंयांत जाल्यार दूख काळे घालून बसय पडलें दुसरे वाड्यार जाल्यार दूख तियात्र बंद जावप म्हणजे दूख ना कित्याक आमगे कोंकणी भाशेन म्हणटाय तें सूख म्हणटाय तें तियात्रूच एंटरटेनमेंट म्हणटाय तो तियात्र आज जमनीर हेर कितें खंय आहाय
जुनियर हेळ आहे जुनियर हे जावन खेळटी आतांत हे जावन ते मागीर नॉन स्टॉप जालें. होय पण मागीर ते जुनियर कार्नावाल लागत होते हय आमी बोथ थोडे होय बोतोडे आणि तेच भाजी हे बोतोडे जाताले तियात्रांचे बोतोडे जाताले ताका ते वाटावपाक कितें करता वाटापा एकूच उपाव सारखे कोंकणी पळय हा कोंकणी मोगी पळय हा ते बी तियात्र करपाचो तूं इंग्लीश मॅन कोंकणी तियात्र करता तुका जायना तूं तेच उद्दार मागता कोण पूण कितें सांगूंक सोदता दिग्दर्शक चड जाल्यात म्हणून चड सारके चड वर्सा एक तियात्र जातालो ते कोणाच्यान करूं येता आधी वर्सा एक तियात्र जातालो वराक 2 वर्सांनी एक पाठ करतालो आता एक डायरेक्टर वर्सा 4 करता केन्नाय 5 जाता 3 म्हयन्या देखून गॅरंटी ना 2 म्हयन्यांनी बरयता हांव पॅन फास्ट चलता तकली फास्ट चलता वो आनी कोणागे तकली आंटींग लायता वो आनी कोणागे हातान लायता ते कोताय गोश्त ना हय ते तेंपार डायरेक्टर बरोयनार तुका बाबा कांतार ना हांव कांतार पूण तूं एक अनुभवी तियात्रस म्हणून हांव तुजे कडेन विचारता हाका हे वाटावपाक आमी कितें करपाचें तुज्यान तुका कांय सांगूंक जायना हांवें कितें तुका सांगिल्लें म्हूण तूं तें घोडये आतां कोण तियात्र साहित्यांक वायटा पड ना वायटा पडपाचें सांगू नाका तियात्र सांबाळपाचें वायटा पड सांगपा ना म्हाका काय खबर तुज्यान तुका कांय सांगूंक जायना आयच्या काळात तियात्र मातशें न्हेसप तूं ऑलरेडी उलयला इनफॅक्ट हांव सूट केन्ना घालिना हांव चड बेश्टो येता म्हाका भिरांत पडलेली तूं खास करून घालून येयी कासरा मुकोडे हय हांव जाणा आनी तूं बरो न्हेसपी तियात्रस तेवूय जाणा त्या पद्दतान सूट मारून पूण आयच्या तुवें सांगलें कितें तुजी परिस्थिती बोलदन जाय हें दिसना तुका जाय जाय खरें बोलतो जाय पूण कितें जरी तर तूं तें तियात्र स्पॉट म्हूण तियात्र म्हूण पड तर नांव दवरता जाल्यार तें आदली पड कितें आहा तेंच आसूंक जाय नाजाल्यार तो तियात्र आहा तें काड आनी कितें काड तुमच्या तियात्रांत तियात्र म्हूण तुवें दिलो तियात्र जाल्यार तियात्र कितको चलतालो तेच भाशेन तें न्हेसोवपी आसूं सूट बूट बांदते ओपनिंग कोरस जाले ओपनिंग क्लावन म्हणटाले ते तशेंच आसूं जाल्यार तेजो तो तियात्र म्हूण नाजाल्यार तूं नांवूय चेंज कर न्हेसपाचें चेंज कर जाल्यार नांवूय चेंज कर तियात्र दिनाक आनी कितेंय दी बरें आयच्या तियात्रांनी तुवें ऑलरेडी म्हणलां कॉमेडी पोजडी म्हणून आनी तुवें म्हणलां हाका जबाबदार पब्लीक तो ऑर्गनायझर जबाबदार म्हणून डायरेक्टर जबाबदार ना तुजे प्रमाणे डायरेक्टर जबाबदारी आहा पूण त्याक जायो तियात्र चल्लोलो ती पोजिट जावन कितें जावन तियात्र हावसफूल चलता आतां पयशे मेळटाय पूण तूं मानून घेता की पोजडी कॉमेडी लागून तियात्र चलता चल आनी हांव कित्याक लागून जाता लोक हावसफूल कित्याक लागून जाता ते ते पोजिटी कॉमेडी चड जाता कांतरां व्हॅल्यू ना पूण तुका हें दिसना की पोजडी कॉमेडी नाका तो लोक गेलो असो दिसना जायत गेला आयज तो हावसफूल जायना जावपा कारण तें सो हांव कितें म्हणटा जपोन पडटा पोजिटी कॉमेडी त्याचो चलयता तेमी ते काट करूं जाय तेदो तेंकां कोण येतलें अरे बाबा आमगेलें हें चलता आनी तें चेंज करया हो लोक गेलो तो पोता काडपाक वचूं बाबा आदले भाशेन तियात्र कोण करता तूं जाणा तुका येतालें बाबा अमके भाशेन तो बिली आहा बिली बाबा हें कितें कोण करताले तुमी तुमगेल्या मिकुलास बी गांवांत तियात्र कितें कोण करताले अमके भाशेन करताले सो इट शूड बी दॅट ना ताणें क्लासीक तियात्र करून दाखोवन दिले दाखोवन दिले पूण ताचो इफेक्ट कितें येयला तेज इफेक्ट येयला आनी ते भाशेन कोणाक कोताय पूण कितें येयना जाल्यार ताणच्या अमक्या पडशा उदक जावं ना तेंच तें व्हडलो तुका सांगिल्लें तें जायत केलां पूण तें जायना कित्याक तें फॉलो अप कोण कोना फॉलो अप करपाचें काम करा काम पडटा जरी तर तें तियात्र तरी 10 जाणां दाखयता 10 जाणां एकल्यान कोण तें करूंक जाय आसलो न्हू अरे तुवें केलां करूं आतां हांव कोता तें तुमी केलें तेच भाशेन हांव कोता अशें कोण येयला न्हू काय दोग जाण डायरेक्टर आहात एक दोन हय पूण तें केलें तें ताका निचायच्या कडेन मायकल तुजे पयलीं कोण येयला तुवें केलें ते भाशेन हांवूय कोत म्हूण कोण तुका सांगयला वो कोणें केला तुमी केलें आयज वरोस मायज जालें कोण येयला पळय दिवक तियात्र म्हटल्यार फकत कमर्शियल जाता तें तियात्र न्हू एक पयलीं समजावून दिवपा जाय हय सारकें जुंय तियात्र त्या गॅदरींग जाता हय ते आदले तियात्र जाताले ते भाशेन करतात हय ओन्ली डिफरन्स इतलो तूं जादू आहलो म्हजे वांगडा लोकांक लायक जायना तें पळय ते तो दुसरो न्हू पूण तियात्र जाता जाता आदी तियात्र जाताले ते भाशेन आमी अजून कॉम्पिटिशनाक करता सारकें दुर्दय इतलेंच
तियात्रिस्तांनी तो पळोवपाक नाका आनी लोकांकूय पळोवपाक हा. नाका पूण तियात्र जाता जाता ओके? त्याचा आनी फायदो. तूं पळय काळे सूट म्हणटा होय ते काळे सूट घालपाचो वेळ येवचो कित्याक म्हणटा? हे फकत शुअर कमर्शियल तियात्र बंद जाले मार्यानाक प्रॉमिस केलो पूण आमी कॉम्पिटिशनाक तियात्र सांबाळलो मंगळ ग्रुप तरी आसताले कॉम्पिटिशनाक आमी तियात्र करताले तियात्र मरोंक दिलो ना कॉम्पिटिशनाकूय जाता मग ते कमर्शियल लेवलाचेर होय पूण तो लोक मानून घेयना ना कॉम्पिटिशनाक येता लोक तोच लोक दुसऱ्यांक केलो जाल्यार तो लोक आसूं जाय थिंगा तियात्राक ना सगळो येना जायत पण कॉम्पिटिशन करतात ते कॉम्पिटिशनाक लोक आसता कित्याक हांव जायत पाटी घाललो तुज बरा वयक पाटी हांव हांव जाणा चडपाट हाऊसफुल जावन लोक परत सुद्दां होय, वयता. पूण तो लोक आमी केल्यार वो आनी दुसरे त्या दिसाक केल्यार कित्याक लोक जायना ना तू वचपाक तू पळय सांगतालो न्हू सोजालीन 3 दिसांनी तिकेट काबार जाताले 5 दिसां आदी आमच्यो तिकेटी भितरेक आसता थिंगा आनी 3 दिसांनी पासून त्यो काबार जाल्या कॉम्पिटिशनाचो एक शो मागीर कितें जाता तें सांगता येना ना पूण तेंच एक तुमी कोताले कॉम्पिटिशनाक घाताले कळ्ळें तुका तेच भाशेन आप हे कित्याक कोण लोक कोण हाचेर भासाभास करपाक आमी एक आनी तेका लागून हांवें म्हणलें तें काळे घालचे पडटा म्हणटा तेका लागून नॉट कॉम्पिटिशन आनी आमी बाबा व्हरोन ताचेर कितें हे काडचें पडटलें वाट काडची पडटली ना कितें ना करून ना तें खबरूच तुम्ही तियात्र अकॅडमी सेन्सर कित्याक करताय डायरेक्टरान दिलो सेन्सर कराय मागीर हे सांग आतां आयज काल कांय तियात्र नकल करून कॉपी मारून ते माचेर हाडटात हे मासिकांचेर पत्रांचेर आनी सोशल मिडियाचेर वाचून हे हे करप कितलें शाणेपण तें तूं म्हण तें शाणेपण न्हू तें तुगे एक पिक्चर चलता तो तुगे एक रोमांस बूक आहा ती हांव कॉपी करून तें जावं तियात्र कोता तें शाणेपण न्हू तियात्र आहा तोच तूं कॉपी मारून तें शाणेपण न्हू शाणेपण तूं तुज तोकलेन एक काणी तुज तोकलेन काड बरी कोणें केली ना तें चली कोणें पिक्चर दाखयलें ना तसलें आनी तेन्ना तो तियात्र दाखय तें शाणेपण तूं तसल्या डायरेक्टराक कितें सांगता हांव तसले डायरेक्टरांक सांगूंक सोदिता की तें पिक्चर आहा तेशेंच तरी तूं तरी कोत जाय तूं जाल्यार तुगे बरोवप म्हणटा तें म्हणूं ना तूं डायरेक्टर म्हणटच तूं चूक जाय तें बरोय तें पिक्चर आहा तें बरोयना सो हें हांव सांगूंक सोदिता ते आनी ओरिजिनल ओरिजिनल आपल्याक कितें आहा तें बरोय निजाचें दाखोवचें हय दाखोवचें तुगे निजा आहा तें आदले हेड कोण आहले आदले तियात्र कोण आहले ते खूंय कॉपी मारताले तो कोणाक हाडटाले कोणा खबर आहा पण तुज्या तियात्रीस जिवितांत तुजो आदर्श असो तियात्रीस कोण आनी कित्याक सियाळवाड चलो तें हांव जाणा हय आनी सेवी कुटीन सियाल वारीस म्हणलो जाल्यार सियाल वारीस फुडल्या वर्साक ताचो ताची जोन आपली बस तो ताचे पासून तूं कितें कर कित्याक हांव हे कित्याक विचारता आतांच आमी भासाभास करताले हिंगा कोण येना आतां असले खांबे ते मरोन गेल्यात ताणें आमकां ते पाड करून दवरला तांचे टॅग जायते फावटी वर्क सेंटनरी करता तेन्ना 30-20 लोक येतात बरें दिसोन सारकें तेंच तें आहा हांव आतांच कोणाक सांगतालो फ्रँक तेन्ना येदो व्हडलो म्युजिशियन येदो व्हडलो पिक्चरान दिल्लो म्हणून ताचे आतां 40-40 देखून लोक ना पूण ताची कांतारां मात सगळे फुकटचे वापरतात हांव कितें म्हणटालो त्याच मनशान 1,000 दितू जाल्यार आमच्यान ताचो हो मेमोरियल बांदूं येता आसना उत्तम तेका म्हणटा फाल्यां आलवारीस येता तोय जल्मा यासीन वाजाचो जावन गेलो कांय खबर व्हडली जावन तर तूं कितें करी जरी तर तूं 1,000 काड जाल्यार हांव 2,000 दिता आनी कांतारूय काडटा तेजे वयर कित्याक म्हाका आमकां पळय जायत पाट बसतले जायत पाट उलयले सो हांव तेजे कांतारूय काडटा पूण तुका दिसना ताचेर कितें तरी जावचें जावपा जाय कित्याक नाका जावपा जाय तुजे वतीन तूं कितें कर हांव कोणूय कितें करता जाल्यार म्हगे फूल सपोर्ट तूं कांतार करतलो हय हांव तेजे कांतार करता कांय न्हू जाल्यार
तुझ्या कांतार आम्ही युट्यूब केदार ताचो वावर शुअर ओके तो वावर त्या गायकवाड दिवया आणि तुझ्या कांतार आम्ही सिजरबाद जाणांचे पॉप्युलर करून युट्यूबाचेर ते करूया कांयच न्हू जाल्यार ही तरी आमची श्रद्धांजली ताका पावोंक सो आतां ते हेच्या तुवें तुका विचार म्हूण हांवें तुका सांगलां बत म्हूण पूण सोज्यो खाता तेगे कितले जाण चेंज करून जायत पाटी अशें तेचे चेंज करून कितले जाण म्हणटाय नांव सोडाय तितून मत कोणाक लायक जाल्यार चोय हातान धरून कोणाक येता वस्तू ते आपल्या वस्तूंक येवपाक घेवन गोंयकारपण बरें तुज्या तियात्रीस जिवितांत उगडास दवरपाची घडणी कितें तियात्रीस जिवितांत तियात्रीस जिवितांत उगडास दवरपा म्हणजे केन्नाय उगडास विसरूंक जायना म्हणजे 5 तियात्र घेयले एक दिसा 5 म्हाका खबर ना कितें जाता रायत एकलो मारुती चलयतालो रायचो धामराको आसतालो ताकाय सांगिल्लें बाबा सकाळीं 8:30 बर्थडे आमगे घरा यो तियात्र वचपा जाय मजान तुका वचपाक मेळपा ना म्हाका थिंगसान 2-3 कोडी वचपा जाय आख्खो दीस तुगेलो म्हणून आपसू गेले सेली आनी लॉरीन एक तियात्र दवरलो थिंग मुळे मडगो मॉर्निंग शो आयलो मडगो मॉर्निंग शो केलो 3:30 सावड गेलो जुनियर रोडार तेगे केलो इवनिंग 3:30 गेलो मागीर म्हापसा गेलो टीव्ही एफ काडलो तेगे केलो सकाळ म्हणून 4 रांचे हांव घरा भितर सरलो 1400 रुपया घेवन आनी 2100 रुपया घेवन तो गेलो आनी मडगो मेळोली पाटी म्हणटा पात्रांव आनी केदो हांवें तुगे तियात्र ही गोंडी केन्ना आसपा हांवें 5 तियात्र करून तो फेरी त्या उपरांत तुवें 5 तियात्र केन्ना ना 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 5 चुकोवन 4 बघिल्लो केन्ना ना पूण ताका पयशे गेले म्हूण दूख कित्याक तूं कोंकणीच्या मोगाक करतालो कोण सगळे उपवास कोविड मोगाकून नाचलो हो तुजो तियात्रांतलो उगडास उरपा सारको खेळ तियात्रीस हातून केन्ना जमनी वयल्या हेड तियात्र जाला कितें होय होय पूण हांवें केन्नाय पेपराक केन्नाय सांगलो ना कित्याक म्हाका केन्नाय संवय ना म्हजी ओडी सांगपाची हांवें तें तशें धांपून दवरलें पूण पयर म्हाजें गडगड आस केलो वालोरली तुवें भाशी केलोलें आनी कितें आनी तुगे ती आपण वाचिलां येतलो आनी कितें कितें म्हळ्यार यो पूण सांग पूण म्हाका सांगपाक नाका तें पूण एनीवे तूं सांग हय येयला तो येयला आसतलो बाबू येयला बाबू जाता हिंगे बाबू तो आहलोलो तो विटनेस आहलो तूं बरी ओळखी उगडास तो सांग हां तें कितें जालें हांव फादर ऑलाफ दिनीज म्हूण एक तियात्रीस्ट आनी तेगे पांय फिल्मां बॉम्बे भाजतालो तो आमगे टूर आहलो फॉरेन सो एक कॉम्पिटिशन केलें तियात्रांचें आनी तें कॉम्पिटिशन हांव आहलो हांवें कांतार म्हणलें आनी म्हाका प्रायज मेळ्ळो सो हांवें मुगे भावालो दाखलो ना ना तेका सांगली तेका जायना ऑलरेडी देवसर हांव जायत वर्सां बाराबूर चड वर्सां आमच्या वर्सां खबर सांगिल्लें वर्सी मुगेलो गोळें आमच्या चड म्हणटा आमच्या म्हाका स्टेजीर पयलीं दाखयलें कितें तें आनी दुसरें आमगेलें पॅटीक दोरात तो आमगेलो गॉडफादर एक पाट कितें जालें पॅटिकान न्यू तियात्र बरयलो बरो तियात्र तेन्ना तियात्रां चड नासलीं चड सारकी नासलीं थोडी आहलीं पॅटिकान त्या वर्सा एक चेडूं आयलें अक्षयचें हिरोईन रोल करपाक हिंगा मारये आनी तें फाटीं नांव तें चेडवाचें आनी ते तियात्रा नाच हातर बॉल करता 12 जालीं चोडूं ना तियात्रा सगळ्यांचे प्रेशर चोड आसा तियात्र करता कितें करून करूंक जायना आमकां पॅटीक दोरादो हो कोण आमचो डेंजरस तो न्ही ओडे रावपाचो आसूं 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 अशें करप पूण त्या वेळार पॅट्रिकाक गेलें नांव हेणें वचलीन इतलें वयर वयलें कित्याक लागून सांगूंक जाय हिरोइना रोल तेणें केलो हिरोईन मिशो कोणा हाडून ब्लेड लायल्यात ब्लेड तिका घातल्यो आनी तिका जाय लोक तियात्र चोवपा येयलो
पण चेडवान एक ड्रेस दिले हें दिलें तेणें तो रोल केला आनी तो तियात्र केलो आनी लोकांनी इतलो वयर काडलो लोकांक खबर वचूं ना हें चेडूं हिरोईन म्हणून हिरो दिसता न्हू बाबू हें तेणें रिकॉर्ड केला पूण ते गेले ही खबर कोणूय ना त्याच म्हणजे आपण अशें केलां तेच केलां कित्याक हांवें जाय वर्स काडली हें तियात्र स्टेजीचेर व्हडले व्हडले तियात्र डायरेक्टर तियात्र आसलो गोंय जाय ते नांव सांगपा जायना ते कांतार ते कितें कांतार म्हणटा मोकळे कांतार कंपोज करूंक जायना ते पयलीं आमची दोन जायनी कोणे तियात्र बरयल्या कितें बरयलें तियात्र ती दोन जाणी आमकां बरोवपाक जाय आतां हांवें म्हज्या लायफान जाय जाणांक तियात्र बरयलें अशें करून तुवें सांगिल्लें हांवें बरयलें कोंकाणीन कित्याक तें खबर आहा की एक आनी दोगूय डायरेक्टर म्हणजे ताणें त्या दिसाक रेकॉर्ड तो हय तसो आनी हांवें केन्ना आयकोंक बसूं ना खबर ती गेली तो मुलगा हांव म्हणशी तो मुलगा आहा कांयच न्ही म्हूण तो तेणें केलें तें केलां हांव म्हणटे तें सांगिल्लें तेंच तें फाटीमा ना जालें तेजो ते म्युजिकल शो चलता ते हें चलता बीट शो त्या जाणांनी कॉम्प्लिमेंट्स दिलो डायरेक्ट बायली म्हाका कोण 10 रुपया दिले तेतून 10 रुपया म्हळ्यार 10,000 ते तितून दिसूच काबार जायनाय मुको रोखडें काम जातालें कित्याक मुको मोटरसायकल आसली पेट्रोल जाय पूण ताच्या उपरांत मागीर तूं चोडून आसतालो तेचे पयलो हांव चड जातालो मिनीन आफोसा गेलो पयलो जमनी वयलो हेड स्टेजीचे पडट्यान हाडलो सॉरी त्या जाणा हांव चड रस्त्यार पुलीस हांव चड जाय जाणा आनी हांवें चड जावन दुयेंत देखूंक म्हणलें सो हांव जाणा आनी मुगे केंसो व्हडले आसले हांव ते कबूल तातूंत कबूल म्हणटा ते हांव ते बी घेयली तातूंत तें कबूल म्हणटाले तें कबूल जावंक मेळना मुगे केंस व्हडले आसले आनी तो पडतो फादर माकुदास नागवंड आनी तो तेज बरोबर आनी एकलो आसलो तियात्र बरें मागून येयलो तो ह्या दोगांयनी म्हाका अशें करून हें मागीर वयर काडलें आनी कितें तें आमकां राखेल म्हणा व्हरून दवरपाक मारपाक म्हणून आमकां थंय सालवार केलो आनी चड गरजेचें ते इतले कांत ते जे फातिमा म्हणटाले ते कांत हांव घेवपाक जाणा पूण तितून एक मातशें थोडे ते कांत म्हणटा सोणा ते फातिमा म्हणटा त्या तोंडान लोक रोटालो ती एक मातशें गोडणी सांगपाक लॉस अशी पूण सांगच पडटा ते म्हणटा सोणा लोक रोटालो आनी हांव कांत म्हणटा त्या तोंडान लोक हांसता मातशें कितें जालें जाणा म्हळ्यार चेडवागे तेणें बाबू सांगलें कोण कोणाले इस्तीत भियाळे पूण भितर गरजे वस्तू कॉमेडियन डाय आसलो तेका थोडे हें आसली हँडल आसली तेच बरें रावंड एश मोठी एश गड एश केले आनी भितर गायले आतां कांत मुठा सो एक गड येयली पोट देव दुख आमकां जाग्यार तो आसलो हो मुंगे उगड आसतना आसपाना तो आनी तो एकाला टॅक्स तियात्राचो आनी एक जाय दोनीचे सारके पूण हो थोडा कोणा सांगला थोडे जाणाले हो आमगेलो कॉमेडियन डायस जाणा आसलो आनी कित्याक तो आसलो सेबी जनावली सेबी तो आसलो कोलोय आसलो बँडीस आसलो बरें हो आसलो आमचो ऑलजिबार बियागस चोडक्यो बरें करून ताणें म्हणजे वतीन ताची मुलाकात संपयता पूण तुमकां ताचे कडेन विचार करून हांव मैदान करता तुमी ताचे कडेन प्रश्न करचे आसात करूं येता